अशें जाला की मातशे डेव्हलप जातात पंचायतीच्या अंडर कन्स्ट्रक्शनां जातात आणि त्या त्या जाग्यार खुबशे पाण्याचो अभाव जाता कित्याक आमी आतां मार्शल पंचायतीन खुबसो असो एरियाज आसा ज्या जाग्यार सदांच कंप्लेनी आसता आयज आमकां उदक येवना फाल्यां आमकां उदक मेळटलें की ना 2 दीस जाले उदक येवना खंय तरी पायपलायन फुटल्या खंय तरी रस्त्याचें काम चलता आणि आमी इतले सुखी आसून सुद्दां आतां आमकां तशें उदकाचो प्रमाण कमी जाल्लो आसा आणि हांगा अशें आशिल्लें की केरी भाग वळवय भाग सावयवेऱ्या भाग ह्या भागांत तर पायपलायनूच नाशिल्ली पण जेन्ना गोविंद सर निवडून आयले तेन्ना तेंचे जे विजन आशिल्ले की टँकर मुक्त आमी प्रयोग करचो आणि त्या दृष्टिकोनाच्यान जेन्ना त्यांनी काम केले आणि त्या कामाचोच एक आमकां एक प्रसाद म्हणजे आयचो एक दुसरो प्रकल्प जेणे करून ह्या सगळ्या विविध भागातल्या लोकांक सगळ्यांक पाणीचो पुरवठा बरे तरेन जातलो. जे वेळार आमकां पयले फावट आमदार म्हणून गोविंद बाब मेळ्ळे तेन्ना हांव सरपंच आसलो तेन्ना तेणें आमकां व्हरोन 2018 एक उदकाचो प्रश्न जो आसा तो सोडोवपा खातीर आमी एके कडेन बसून एक वेगळे तरेचो विचार आनी वेगळे तरेचो डिझायन सावयवेरें आनी वळवय ह्या वाठाराचो केल्लो आसा आनी तेजें फळ आतां सातत्यान दिसत आसा. तुमकां खबर आसा 25 वर्सां पयलीं आमच्या सावयवेऱ्या वाठारांत ओपाचें उदक येतालें पण तेजे नंतर खंय तरी बंद पडलेलें पण गोविंद बाबाच्या प्रयत्नान आमी जी टाकी आमची पयलीं बांदलेली ती टाकी रिनोवेट करून तितून उदक घातलें. कांगवाळ जी टँक आसा ते टँकांतल्यान उदक हांगा वेऱ्यां जी टँक आमची नवी जाता ते टँकांतल्यान धाणो सावय हांगा सगळ्याक सप्लाय जातले आणि त्या कामा खातीर हांव आमचे मंत्री श्री गोविंद गावडे सर हांकां शुभेच्छा दिता कारण उदका सारखे कार्य उदक जे लोकां खातीर लोकांची तान भोगोवपाचें काम हे आयज तेणी केल्लें आसा. थोडेशे जाणांक ते ना खास करून आमी सावयवेरेंच भागात जो विचार जर केलो कोण काडली नंतर पालीर किंवा खेड्यान किंवा वेलकासचो तो भाग जो आसा त्याच भशेन आमच्या पालसरेन जी टाकी पालसरेंचे जे लोक जे आसात ह्या लोकांक अजूनही थोडेशे उदकाचो अभाव आसा हे म्हाका पूर्णपणे खबर आसा आणि म्हणूनच एक मास्टर प्लॅन जावचो मुखार येणारे 40 ते 50 वर्सां पयलू म्हज्या भगिनीतल्या दोळ्यांतल्यान एक अश्रूचो थिंब उदका खातीर गळचो न्ही हे नियोजन आज ह्याच प्रकल्पाच्या अरवी आमी आज केल्ले आसा. म्हजे खास करून भगिनी आज शितोळे तळेच्या बरोबरच जो मोरडी जो बांद जो आसा जो बंधारो जो आसा त्याचे काम जवळजवळ 108 कोटी रुपयाचे वर्क ऑर्डर दिल्ली आज काम ते सायडीच्यान सुरूय जाल्ले आसा पण बरेचशे जाणांक खबर ना की प्रत्येकाक दारांत जे उदक पाविल्ले आसा ते कोणाचे तरी कोणाच्या प्रॉपर्टींतल्यान किंवा दारांतल्यान आयिल्ले आसा किंवा बाकीचे आमचे गोंयांत जे लोक जे आसात त्यांची खंय तरी धरणाच्या दगेचेर घरां आसात पण आज जितली टेक्नॉलॉजी जी आयिल्ली आसा ती टेक्नॉलॉजी आणि आमी एक गोष्ट सदांच हांव सांगतालो आजूय सांगता म्हणजे सरकार जे आसा ते सरकार कोणाकूच त्रास करून दुसऱ्याक फायदो करून दिवपा खातीर ना सगळ्यांचे भले चितिल्ले आसा आणि म्हणून जसो तरेचो एक काही गोष्टी थोडे प्रमाणात विरोध जायत आयिल्लो आसा की आपले जाले म्हणजे सगळे सोंपले म्हणजे ह्या लोकांक दुसऱ्यांचे काय पडिल्ले आसा आणि निदान ह्या लोकांक तरी एक गोष्ट हांव ह्याच व्यासपीठा वयल्यान सांगपाक सोदता की उदकाच्या थेंब्याक तरी लोकांक तिश्टू नाकात देव वयल्यान तुमकां पळयता. जे कोण विरोध जे करणारे जे आसात शेवटच्या क्षणांत सुद्धा तुमच्या तोंडाक सुद्धा उदक पडटले पण ते पडटले का ना पडटले हेजो विचार तुम्ही आज करपाची गरज आसा.